काल AGM जाली BCCIची आनी तूं गोंयचे गोवा हितूंतल्यान येयलो, सो कितें डिस्कशन आशिल्लें मेजर अशें गोंयचे खातीर बी? डिस्कशन जाल्लें जशें प्रामुख्यान स्टेडियमाचें डिस्कशन जाल्लें की आमकां क्वेश्चन्स एपेक्स कावन्सिलान आमकां केल्ले की ज्या दिसा ते हांगा पर्वरी आमच्या एकाडमीचेर खेळपाक आयिल्ली जी मॅच जाल्ली, सो तेन्ना म्हाजी एक एप्रिसिएशनय केल्लें की तेणी आमी ग्रावंड बरो रेडी करून दवरिल्लो. इतलो 5 दीस पावस पडटालो तरी पूण वी मॅनेज टू गेट अ गेम. 12 ओव्हरीचे मॅच जाली आनी ओवरऑल स्ट्रक्चराचे बद्दल जेन्ना उलयताले तेन्ना स्टेडियमाचो प्रश्न हो साहजीक आशिल्लो आनी ताजेर आमचें एकच मत आशिल्लें की आमकां खंय तरी मुखार सरून तो आतां करपाक जाय म्हणून. आनी जशें सगळे जाणा आसतले 2 ग्रावंड आमचे कडेन आसा. एक आमचो गव्हर्मेंट लीज जो आसा धारगळे ग्रावंड आशिल्लो आनी एक आसा तो आमचो मालकीचो ग्रावंड आसा मावळिंग्या. सो हे 2 ग्रावंड आमचे कडेन आतां सद्या आमचे हितून आसा. सो खंय तरी एक ताजेर फायनल करप हें आतां सद्या गरजेचें आसा. आनी ओवरऑल जर पळयलें जाल्यार आतां तुमी म्हाका पर्सनली एज अ सेक्रेटरी म्हणून विचारलें जाल्यार म्हाजें मत आसतलें मावळिंगे फक्त एकच कारणां खातीर की तो एक लेवल हें आसा, एरिया आसा ती आनी थंय काम करप सोंपें आसा आनी कनेक्टिविटी बरी आसतली थंय. कित्याक आतां पेडण्यानूच बाकीच्यो गोश्टी आमकां नजरेन हाडून पळोवची पडटा की पेडण्यान इतलो सगळो डेव्हलपमेंट जाला, तातूंत भितर खंय तरी तो एक स्टेडियमूय व्हरून थंय करप हें कित पर्यंत आमकांय झेपतलें आनी बाकीचें आमकां कशें मॅनेज करपाक शकतले ते एक विशय आसा. आनी तितूंत भितर पळयलें जाल्यार सगळ्यांत इम्पॉर्टंट पॉयंट म्हणटा तो जो मावळिंगी जी जागा आसा ती आमची मालकीची आसा. आमी थंय एक व्हडलो एमावंट दिवन आमी ती विकत घेतलेली जागा आसा. सो फाल्यां सकाळीं कितें तो म्हणजे आमचो BCCI कडल्यान आमकां जो ग्रांट येता पयशे, आमी आमकां वॉटेवर जे पयशे आमी दिवन जो जागो विकत घेतला तो खंय तरी वेस्ट वचपाक नाका, तो असो पडंग असो पडून उरपाक नाका. आनी हें म्हजें मत आसा आनी थंय जावप एक म्हाजे खातीर इम्पॉर्टंट आसा आनी सगळ्या आमचे मॅनेजींग कमिटी खातीर इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक थंय काम आमकां दिसता की काम थंय आमकां रोखडें चालू करपाक मेळटलें. म्हळ्यार सपोज सरकारान जर आमकां बरो हेल्प केलो आनी अप्रुवल जर आमकां टायमार दिली जाल्यार आमी विदीन मंथ ऑर 2 months वी कॅन स्टार्ट द वर्क इन मावळिंगे. वेरीन धारगळे जो आसा थंय मातशें लँड डेव्हलपमेंट करपाक लागून आनी बाकीच्यो खुबश्यो गोश्टी आसा, हाय टेन्शन वायरी आसा त्यो शिफ्टींग करपाक लागून खुबश्यो गोश्टी आसा. तितून साहजीक म्हाका दिसता नाच मायर 1.5 ते 2 वर्सां वतलीं अशींच हें सगळें करता म्हणल्यार. सो खंयचो करप हितून भितर जर मार्ग काडपाक गेलो जाल्यार मावळिंगे हें एकमेव आमकां ऑप्शन उरता आनी पर्याय उरता. सो ताजे खातीर मावळिंगे आमी म्हणटा फक्त एकच कारणां खातीर, कित्याक फाटलीं 35 वर्सां जालीं गोंयान स्टेडियम जातलो हो विशय चलत आसा आनी लकिली म्हणटा तशें आमचे कडेन एक बरी मॅनेजींग कमिटी आसा. आमचे सगळे जे मेंबर 9 मेंबर आसा ते क्रिकेट करपाक आयले हांगा आनी क्रिकेटी खातीर वावरता. जशें तुमी सगळे गोंयकार पळयता आसतले, सगळे जे आमचे कंडक्ट आसा मॅनेजमेंटाचो, जे आमचे टिम्स आसा त्यो कशे परफॉर्म करता, आमी प्रत्येक गोश्टीन वोकल आसा, ट्रान्सपरन्सी दवरल्या, सगळे गोश्टीन लोकां पर्यंत आयज पावता. सो त्या नजरेन मुखार वतलो जाल्यार मावळिंगे हो एक पर्याय आसा आमचे कडेन. बरोबर, फाटीं मावळिंगे एक इशू जालो लोकांचो, थोडे शेतकरी ते म्हणटा की सारको जागो एक्वायर सारको करना म्हणून तेजेर तुमी कितें करतले? ना, एक्वायर करूं ना पळय सर, इट इज अ लिगल हें. आतां लोक कोणी असो उबो रावतलो आनी म्हणटलो की हें सारकें करूं ना, तें सारकें करूं ना. सरकारान जेन्ना आमी रजिस्ट्रारान वचून सेल डीड करता, एग्जिक्यूट करता, सो ते खंय तरी चॅलेंज करप अशें खंय तरी कोण 4 लोकांक एकठीण करून हें कित पर्यंत सारकें हें लोकांनी चिंतपाक जाय. इनफॅक्ट आमी ड्यू प्रोसिजर सगळो करून बरे लॉयर्स हायर करून दोनी पार्टीचे जेंचे कडल्यान आमी घेतले आनी तांचे लॉयर्स, आमचे गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे लॉयर्स, आमची लिगल टीम बसून तो जागो आमी विकत घेतिल्लो. आनी हो विकत आयज आनी काल घेवन आशिल्लो. हाका घेतलेल्या 9-10 वर्सां जालीं. सो 10 वर्सां पर्यंत हे लोक खंय आशिल्ले होय एक प्रश्न आसा. सो आनी एक आसा तूं म्हणटा की थंय फिजिबल आसा, सो समज मावळिंगे करतले जाल्यार कितले टायम ऑफ फेजी भितर म्हणजे केन्ना स्टेडियम जावंक शकता आनी समज धारगळे करता कितलो डिले जावंक शकता? जर मावळिंगे जर करता, सिन्स इट इज अ ओपन सारकी प्लेन लँड आसा जाल्यार तो मॅक्झिमम आमकां सगळे जर लिगल सगळे जर डॉक्युमेंट लिगल बीन सगळे बसले जाल्यार इट इज अरावंड 2 to 3 years हेजे भितून जावपा जाय तो.
आनी समज धारगळ करता कितलो डिले जावं शकता आनी धारगळी म्हटल्यार पळय आमकां अजून धारगळीचे काय कित्याक ती लँड पयली डेव्हलप करपा जाय. ती लँड डेव्हलप करपाकूय आमकां खबर ना कितलो टायम लागतलो तो, प्लस तेजी हाय टेन्शन वायर वयता ती फूल अलायनमेंट तेजी चेंज करपा जाय आनी तेजे भितरूच ते मागीर फूल गव्हर्नमेंट प्रोसिजर आसतलो, सो थंय मागीर टायम जावपाक शकता. हांगा सपोज कशें आसा, हांगा जर आमी स्टार्ट केलें न्ही बरो, जर आमकां सपोर्ट मेळ्ळो जाल्यार आमकां नाच म्हळ्यार आमकां नेक्स्ट 2 वर्सान जशें जॉयंट सेक्रेटरीन सांगलां 2 वर्सां भितर आमकां स्टेडियम पळोवपाक मेळटलो, उबो जातलो तो. आनी एक आसता म्हणल्यार अजून कन्फर्म जावना की बाबा खंयचो मॅनेजींग खंयचे डिपार्टमेंट तुमकां मिटींग जावना की खंयचे जागो फिक्स करपाचो. सो 8 तारखे एजीएम आसा, सो 8 तारखे एजीएमाक कन्फर्म जातली की बाबा खंयचे जे आमी स्टेडियमाक वयतले थ्रू. एजीएमा लास्ट एजीएमान हेजेर डिस्कशन जाल्लें. डिस्कशन कशें मेन कशें आसा, आमकां दोनी कडेन आमी हांवें पयलीं सुरवातेकूय सांगलां दोनी ग्रावंड दोनी ज्यो एरियाज आसा त्यो आमच्याच कडेन आसा. आतां आमी खंय करतले हो विशय सब्जेक्ट टू द अप्रुवल, सब्जेक्ट टू द फिजिबिलिटी. कळ्ळें तुका, तो खंय पयली बेगीन फिजिबिलिटी आमकां मेळटली ग्रावंड कंप्लीट करपाक हो प्रश्न आसा. एजीएमान 100% एजीएमान डिसिजन जातलें, पण तेजे पयलीं आमकां एज अ मॅनेजींग कमिटी आमकां एक आमचे एजीएमाक आमचे जे एफिलिएटेड क्लब्स आसा तांकांय आमकां रिपोर्ट दिवपाक जाय, आमकां सांगपाक जाय की खंयचे जाग्याचेर केले जाल्यार बेगीन स्टेडियम जातलो. आतां ते सगळे तेच आमी सांगता, परत परत सांगता की ओवरऑल जर सगळो आमी सर्वे केलो, आतां आमी मावळिंगे पयर फाटीं सर्वे केल्लो, हांव स्वता आमचो उदय जोशी म्हणून कन्सल्टंट आहा बॉम्बेचो, तो फाटली 8 वर्सां जालीं ह्या प्रोजेक्टाचेर काम करता. सो तेजे कडेन हांव पर्सनली 2-4 मिटींग केल्यो. सो ताजें मत हेंच आसा की मावळिंगेचो जागो ताकाय व्हरून दाखयलो आमी, ताणें स्वता जावन थंय पळयलो. थळावो आमदार थंय प्रेमेन शेट सर तेयी आशिल्ले, कन्सल्टंट आशिल्ले. तो सगळे जर पळयत जाल्यार सगळ्यांचें मत एकच आसा की मावळिंगे ग्राउंडाचेर सपोज आमकां अप्रुवल मेळ्ळी जाल्यार आमकां नेक्स्ट डे काम सुरू करपाक मेळटा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.